मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी पास्काच्या काळान तिसऱ्या आयतारान भितर सोदता. वी आर इन द थर्ड संडे, इस्टर संडे. म्हणटकूच आज एक धाकटुल्या घडणेचो म्हाका उगडास येता. आमकां देवाची गरज, कित्याक देव आमचो मोग करता. अशेंच एक तरणाटो एका दिसाक आपले आंगण साफ करतालो आनी आंगण साफ करता आसतना ताका मदेंच एक फातर मेवलो, व्हडलो फातर. हो फातर आडकोड जाता म्हूण तो ताका दुखलूंक सोदतालो आनी दुखोलता ताचे लागीं जायना जालें. भितर रावन जनेलांतल्यान रावन ताच्या बापायन पळयलें आनी ताका म्हणलें, तूं तुजो सगली शक्ती घालून नाय, सगलो फोर्स तुवें घालूंक जाय. तेन्नाच की बरो वापर करता तेन्ना तूं हातोर हालोवंक पावतलोय. आनी ताणें म्हणलें, बरें तर हांव करतां. आनी अशें करता आसतना परतून तो निराशी जालो, जायना जालें. ताच्या बापायन विचारलें, तूं तुजी सगली शोकत व तुजी शक्ती तुवें घालताय, ताकत आसा ती तुवें घालताय? आनी ताणें म्हणलें, वय, म्हाका दिसना अशें ताच्या बापायन म्हणलें. तिसरे फावटी परतून एकदां त्या तरणाट्यान दुखलूंक प्रयत्न केलो. तेन्ना ताच्या बापायन म्हणलें, तुका दिसता तूं सारकें कोत्ताय? हांव हांगासर कितलो वेळ उबो आसा, तूं म्हाका विचारिनाय? यो आनी म्हजो आदार कर, यो आनी म्हाका पाठिंबो दी. आनी बाबा भयणीनो, त्या तरणाट्यान तशेंच केलें. आपल्या बापाय लागीं विनवती केली. बापूय आयलो. दोगांयनी सांगाता मेळून फोर्स घालून तो फातर आडकुडीचो तातूंतलो काडून उडयलो. आयचें पयलें वाचप आमी काय बरें घेता, धर्मशास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. धर्मशास्त्री आनी दुसरे फारिझेव काय बरें बाबा भयणीनो, थंय आमी मेळटा थंय धर्मदुतांच्या पुस्तकांतलें आमी वाचप घेता तेन्ना थंय महायाजनीक धर्मदुता लागीं विचार करतात, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिनाकात, ओगी रावात, तांकां मना करतात. पूण बाबा भयणीनो, पेद्रू आनी ताचे सांगाती ओगी रावनात. जेजू पुनर्जीवन जाला, आमचे खातीर तो मेलो, आमकां ताणें सोडवून हाडली. आतां आमी सगळे जैती व्हड म्हूण व्हडल्या ताळ्यान ते परगूड करतात. आनी जायत्या लोकांची संख्या वाडटा आनी लोक बाबा भयणीनो जायतो क्रिस्तांव जाता. जे शीस भिवन आसले, जे शीस उलोवंक नको आसले, जे शिसांक शक्ती नासली, जे शीस भितरल्या भितर जेजू मेला, आतां आमचें कितें जातलें हाचे विशीं घुस्पताले, तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मेवता. आनी हे पवित्र आत्म्याचे कृपेन व्हडा बरवशान ते फुडें वेतात आनी जेजूक परगोडटात. जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण 8व्यो भासो उलयता बाबा भयणीनो. विचित्र तरेन ते दुसऱ्यांक प्रवचन करतात. पांगड्यांक, बरें नासलेल्यांक, सगल्या कुड्ड्यांक बाबा भयणीनो बरेपण ते हाडटात. आनी अशें जे कोण पिडेन तांचे मुखार येतात तांकां ते हात धरून इलाज करतात आनी ते बरे जातात. कितें दाखयता की सोमी तांचे सांगाता पुनर्जीवन जावन सदां काल आसा म्हूण हो बरवसो पेद्रू आनी ताचे सांगाती दाखयता. दुसरें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी हे वाचपान जुआंव बाबा भयणीनो जेजू मोहिमेवंत जाल्लें दर्शन आपूण घेता. आनी ह्या मोहिमेवंत दर्शनान तो म्हणटा, जिवेशी मारलेल्या मेंढराक सगली फावो पदवी, तशेंच ग्रेस्काय, जाणवाय, बोड, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणी. कित्याक सगल्यो जिबो सगल्यो स्वर्गार आसा त्यो ताका वाखाणटात. आनी तुय संवसाराकाल समदिरांत आखे सृश्टीन चड जिव्यो रचना अश्यो हाडून म्हणटात. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढराक वाखाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पदवी. सासनाच्या सासना. आनी बाबा भयणीनो, 4 जिव्यो रचना जबाब दितात, आमेन. ह्यो 4 जिव्यो रचना कोण जायत? बरयनार अशें म्हणटात, ह्यो 4 जिव्यो रचना जावन आसात तें शुभ वर्तमान जें आमकां आज फावो जाला. खंयचें? 4 शुभ वर्तमानकारांचें. मातेव, मार्कूस, लूक आनी जुआंव. हांकां पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे वरवीं बाबा भयणीनो तांणी जेजूचो इतिहास बरोवंक ना. दे डिड नॉट रायट द हिस्ट्री ऑफ जीसस, बट दे रोट द लायफ ऑफ जीसस, द मिरेकल्स ऑफ जीसस, द टिचिंग्स ऑफ जीसस. जे जेजून आपल्या शिसांक बाबा भयणीनो शिकवण दिली, जे जेजून बरेपण फांकयलें, जे जेजून स्वर्गा राज्याचे विशीं सांगलें, ती शिकवण तांणी बरोवन दवरली. आनी आज पर्यंत देवाचें उतर बाबा भयणीनो जिवें आसा.
आज पर्यंत हें देवाचें उतर आमकां लागूच जाता. आज पर्यंत आमच्या अडचण्यांक, आमच्या आडकुड्यांक, आमच्या वायटव्याक हें देवाचें उतर आमकां आदार दिता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता आख्खे रातभर पेद्रू मासळी मारूंक गेलो. तो एक खारवी आसलो. जेजू मेलो, तो खंय आसा तें नको आसलें. घाबरलेले आसले ते खरे, पूण तो शिसां बरोबर आनी सांगता ते भाशेन तोमास, गालिल्यांतल्या कानांचो नाथानिएल, झेबेदेवाचे पूत आनी शिसां मदले आनी कोण दोग जाण बरोबर गेले आनी थंय वचून ते मासळी मारूंक लागले. आख्खे रातभर ताणें मारले, कांय तांकां पडूंक ना नुस्तें. आनी सकाळीं पारो जाताच ताणीं पळयलें कोण तरी येता आनी त्या मनशान तांकां अशें म्हणलें. सकाळीं थंय वेळेर कोण एकलो उबो आसलो. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इश्टानो मासळी कांय पडूंक ना, तर तुमची जाळ घेयात आनी ओड्याचे उजवे वाटेन घालात. आनी बाबा भयणीनो, ताणीं ती जाळ ताच्या उतराक पाडो दिवन घातली. रापूण ताणीं मारली दर्यांत आनी इतली मासळी तांकां पडली. 153 153 म्हणटात. कित्याक हो नंबर आंकडो दिलो जायत जुआवान दाखोड करता की दर्यांत 153 वरायटीच्यो मासळ्यो आसल्यो. ह्यो मासळ्यो दाखोड करता की सोमी सगळ्या सृश्टीचोच न्हय, पूण दर्यांत आसलेल्या सगळ्या मासळींचोय ताका अधिकार आसलो. म्हणटच आपलें देवपण दाखोवंक, आपलें रायपण दाखोवंक, आपली पदवी दाखोवंक न्हय, पूण आपलो अधिकार दाखोवंक जेजून अशें केलें. आनी त्या वेळार भाव भयणो, मासळी ताणीं इतली ओडून हाडली की रापूण पिस्त अशी दिसली पूण पिजूंक ना. आनी त्या वेळार ताणीं वळखलो तो सोमी. जुआवान म्हणलें, तो सोमी म्हणनाका बाबा भयणीनो. पेद्रून आपले आंगलें घेतलें आनी आपल्या पेंगटाक बारून दर्यान उडी मारली. कोणूय जाल्यार बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर आमी न्हांवंक वेता तेन्ना आमच्या आंगावलें आमी काडटा आनी उपरांत उदकान उडी मारता. पूण पेद्रून तशें करूंक ना. पेद्रू पयले सुवातेर आपूण जाणा आसलो, आपल्या आंगाक कांयच ना म्हणटच बेगीन बेगीन आपले आंगलें पेंगटाक बांदलें आनी दर्यांत उडी मारली. उपरांत ओडे ओडून हाडले आनी सोम्याशी तो आयलो. कितें दाखोवंक करून भाव भयणो, ताचे भितर ताका खातालें. आपले भितर ताका जेजूक ताणें नाकारलेलो. आपले भितर ताणें जो मनीस म्हणटालो, सोम्या हांव तुका केन्ना सोडचो नाय. आमी हांगा 3 तोंबू बांदुया. जो मनीस म्हणटालो म्हजे पांय धुवंक तुका फावो न्हय सोम्या. जो मनीस म्हणटालो हांव तुका केन्नाच विसरचो ना. ह्या मनशान जेजूक 3 पावटी नाकारलो देखून ताचे भितर ताका होंतोसकोन खाताले. आनी आतां सोमी आपल्या मुखार आसा. ह्या सोम्याक हांव कसो जाबाब दितलो हें ताचे भितर ताका होंतोसकोनाची चवकशी जाली. आनी त्या वेळार सगळें आपल्या जिविताचें आसलें तें पेंगटाक बांदून आपूण पयलो भाव दर्यांत उडी मारून सोम्याशी परतून आयलो. म्हजो सोमी, म्हजो दोनी म्हूण तो जाणो आसलो. ते वेळार बाबा भयणीनो, जेजून ह्या शिसांक जे निराशी जाल्ले, कांय पळोवंक नासलें, तांच्या आदाराक तो पावलो. दुसरी वस्त जेजून केली, भुकेन ते आसले. आख्खे रातभर ताणीं जाळ मारलें, कांय पडूंक ना. हाका लागून सोम्यान तांकां, थंय इंगडे आसले थंय म्हणलें, मासळी हाडात हांगासर. ती मासळी बाबा भयण्यो ताणीं त्या वेळार बरे तरेन भाजली आनी सोम्यान उंडो घेतलो आपल्या हातीन आनी मासळी तांकां दिली. आनी उपरांत तांचें दादोशी जाले उपरांत सोम्यान पेद्रूक विचार केले. जो शीस ताचो उदीक मोग करतालो, जुआंव ताचेय सांगात आसलो, पूण पेद्रू ताचो मोग करतालो देखून पेद्रूक ताणें विचार केलो. कित्याक जेजून ताका भासायलेलें, हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितां. हाचे फुडें तुका सिमाव न्हय, पूण पेद्रू खडप हांव म्हणटा. आनी ह्या खडपार म्हजी पोवी सभा हांव बांदतलो. ही पोवी सभा अधिकार दिवंक ताणें पेद्रूक विचारलें, सिमाव जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करता. डू यू लव मी? बाबा न्हू, कोणूय मोगान पडटा तेन्ना पयलेंच आय लव यू हें उतर आयकता तेन्ना सगळे आमी मुरगोडटा. वी ऑल वॉन्ट टू हियर वेदर समबडी लव्स अस. कितें जालें जायत सिमावाच्या मनांत?
वो आनी सायबा म्हाका लॉस कोत्ता काय सगल्यांचे उजीर म्हाका विचारता डू यू लव मी, कित्याक सिमांव जाणा आसलो आपल्यान कितें केलां तें. आनी तो ताका म्हणटा, सिमांव म्हणटा, वय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय, मोर दॅन मी यू नो दॅट आय लव यू. आनी बाबा म्हणून परतून जेजू ताका विचारता, सिमांव जुआंवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. आनी सिमांव ताका म्हणटा, वय सायबा हांव तुजो मोग करता. तिसरे फावटी तोच विचार, सिमांव जुआंवाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तिसरे फावटी आपल्याक विचारले म्हणून बाबा भयणू सगळोच तो दुखा बरी जाता, खोंच जाता. आनी ही उतरां म्हणटा ताका परती पळ, सायबा तूं सगलें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणटा. यू नो एवरीथींग, आय डोंट हॅव टू से इट. आय एम एम्बेरेस्ड, आय एम फिलींग गिल्टी. आनी जेजू ताका आश्वासन दिता, नो मॅटर वॉट यू आर, नो मॅटर यू हॅव डिनायड मी, नो मॅटर यू हॅव गॉन अस्ट्रे फ्रॉम मी, स्टील आय लव यू. हांव तुजो मोग करता. हांव तुका परतून एकदां अधिकार दिता. हांव तुका परतून एकदां म्हज्यो शेडयो राख, लूक आफ्टर माय शीप, टेंड इट, बरे तरेन ताचो परामोस कर. बाबा भयणांनी हेच पयल्या वाचपांत आयच्या आमकां मेळटा. धर्मदुताच्या इतिहासांत जी आज्ञा सोम्यान ताका दिल्ली ती बाबा भयणीनो पेद्रू आनी ताचे सांगाती महायाज्ञिका मुखार व्हडे खोरायेन, व्हड्या विस्वासान, व्हडे घोटायेन बाबा भयणो जेजूक पुनर्जिवन जाला म्हूण परगोडटा. द मोर वी आर लव्ड, द मोर वी आर ब्लेसेड. The more we are accepted, the more we give ourselves. The more we give, the more blessings we receive. जिवितान आमकां बाबा भयणीनो देव उत्तम देण्यांनी आमकां भरता. God blesses us abundantly. पूण ह्या ताच्या देण्याक आमी उक्ते रावंक गरज. We have to be open ourselves. देव आमकां आपलो अधिकार आसा म्हूण दाखोवड करता. पयली सुवातेर आमी हें स्वत मानुया की देवाक सगले सृश्टीचेर, सगल्या वस्तूंचेर अधिकार आसा. आमचेर जेन्ना प्रश्न येतात, आमचेर आडकुळी येतात, when we falter, when we are in doubts, when we have problems, it's the Lord who comes first. Only if we approach him. आमी ताच्या दारार मारल्यार तो हात उक्ते करून म्हणटा, come to me. Do we ever realize, बाबा भयणो खरेपणी आमी येता काय सोम्याच्या फुड्यान? Or are we only bothered about our problems? Are we only concerned आमकां कितें जातलें? What will happen? Oh my God, I am in dire straits. Now, let's come to the Lord. Let's approach him. Let's reach out to him and say, Lord, help me. तेन्ना तो आमकां उदीक आपले वेंगेन दवरतलो. दुसरें, जेजून 153 मासड्यो पडल्यो कितें दाखोवंक सोदता? न्हूच सृश्टीचेर पूण मासड्यांचेर आनी दर्याचेर ताका अधिकार आसलो. द होली स्पिरीट होवर्ड ओवर द वॉटर्स एट द बिगिनींग ऑफ द क्रिएशन. पवित्र आत्मो झोपाळी मारतालो म्हणटात आमी. म्हणटकूच तुय बाबा भयणीनो जेन्ना तो उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो भोंवतालो तेन्ना आमकां मेळटा पवित्र आत्मो तुय आसलो, देव आसलो सुरवातेक जेन्ना सृश्टी रोसता तेन्ना. आनी कितें आमी मेळटा आमकां? देव सगले सुवातेर आसा, पूण आमी अणभवता जाल्यार गरज आमी ताका उलो मारप. आमी जायते फावटी विसरता वेन वी हॅव प्रॉब्लेम्स. आमी जायते फावटी ह्या देवाक परतीपार करूंक पर्यंत आमी जायते फावटी नाकारता. वी जस्ट फॉरगेट. देव आमकां कितलो मोवाड, देव आमची पातकां बगसून परतून आमकां म्हणटा कम टू मी. होच देव आज आमकां उलो मारता, लेट्स कम टू हिम. होच देव आपलो मोग दाखोवंक पेद्रूक परतून विचार करता. आनी बाबा भयण आमकां सगल्यांक तो म्हणटा डू यू लव मी? हो प्रश्न तुका आनी म्हाका.
तिसरे सुवातेर जेजूक तर आमी अणभवलो जाल्यार बाबा लेट अस बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स. आमची सूर भोंवती आमचो ओ क्रिस्ती आमी म्हणटा कोंकणी बाबा भयणां मुसलमान बाबा भयणां आसात. हाव मेनी ऑफ अस बिकम एन एग्जाम्पल टू देम with our thoughts, with our words, with our actions. कितलीं जाणां आमी जाता गाय खरेंच हो जेजू जो आमी अणभवलो, हे जेजूक जो आमी चाखलो, हे जेजूक आमचे जिबेर आमी घेतलो, आमच्या काळजान जो रिगलोलो आसा, do we really portray him to others? Or are we more conservative to say, no, Jesus is only for me, not for others? Are we judgmental in judging others to say, no, he is wrong, she is wrong, I am right? Are we thinking that we are only the ones who have the right to be Catholics and not the others to get salvation? आमकां विचार भाव भयणो. आज तुका आनी म्हाका होची सुजाबाब तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजो ह्या संवसारांत आसात ती बरी खबर दुसऱ्यांक दियात. म्हजो पाटलाव करता तेन्ना तुमी संवसारांत म्हजे गवाय जायात. तुमी ह्या संवसारांत म्हजें राज विस्तारूंक वावरात. आमकां सगल्यांक आज किरीत भाशेन हीच कृपा आमी मागून घेवया.